Vigilance Department has suspended Sub-Registrar of Bicholim, Sonia Harlankar. According to sources, she was suspended for keeping lease registration of Vedanta Mining Company without any reason for many days. Lease registration was mandatory between Vedanta and Mines Department after allotment of mining block through auctioning, which was kept on hold for many days even after Vedanta followed all procedures. After suspending Sub-Registrar Sonia Harlankar, Law Department will now initiate preliminary inquiry against her. की सगळे सब रजिस्ट्रारचे डॉक्युमेंट चेक कर, अपॉइंटमेंट मागले, अपॉइंटमेंटा गेले, परत लोकांक धाडले. थोडे केसीसां पासून लोकांक 2-3 फाटी रजिस्ट्रेशन पयशे भरून पडले, स्टॅम्प ड्युटी परत घेवपाक पडले, स्टॅम्प पेपर. लोकांक लुकसाण जाता. तूं फकत वेदांता मायनिंगाचे टायम गेले देखून तूं ताका सस्पेंड करता जाल्यार सगळे गोंयचे कोण अशें करून केले जाल्यार दुसऱ्या बारीक लोकांचे पासून तुमी सस्पेंड करून दिवपाचें. कित्याक फकत एक फेवरेट आसपाचो न्ही आनी मायनींग कंपनी म्हूण तेंगे हें सस्पेंड करपाचें न्ही. बारीक मनीस वयता सब रजिस्ट्रारान, इतलें दुखता तांकां वचपा, परत यो, फाल्यां यो आनी मागीर अपॉइंटमेंट घे आनी कितें हें सगळें नाटक थिंगा. हांव देखून सरकाराक मागता, तुमी केलें जाल्यार बरें जाल्यार, कितें खरें जाल्यार बरें केलें, दुसरे पासून चॅक करात, सगळ्याचे रिकॉर्ड चॅक करात. मुकेश कुमार फॉर प्रुडेंट.